नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मागाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। मंत्री रमेश तवडकर आणि आमदार गोविंद गावडे मदीं ना कसलेच कोफुसांव। पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांची जाप। भाजपाच्या आमदार कार्यकर्त्यांनी सोडची हलकटपणा। स्वप्निशान काडिल्लो व्हिडिओ उपरांत भाजपा कार्यकर्त्यान स्वप्निशाक काडलो वडीर। प्रकरण पावले पुलिसांमेरेन। विजय म्हणटा भाजपान जावन रावला बाउन्सर जनता पार्टी। रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात सगळ्या दुबावितांक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण। फुडली सुनावणी 10 ऑक्टोबराक। बीजेपीचे गुंडाराज गोंयांक नाका। रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत आम आदमी पार्टीन सुरू केली मोहीम। भाजपाक हारोवपा खातीर कोणाय कडेन युती करपाक आसा तयार, सांगता आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार। कापस्ताद आसा जाल्यार मुरगांवच्या एका तरी घराक हात लावन दाखोवचो। आमदार शंकर बामणकाराची एमपी एक शिटकावणी। आणि साखळे बाजारात भाजी विकपी जाणटे बायलेक अनवळख्यान लुटली। भांगराची पाटली आणि गोंयांतली सरपळी चोरून काडलो फुलज्यो। पुलीस तपास सुरू। आता खबरो विस्तारान। मंत्री रमेश तवडकर आणि आमदार गोविंद गावडे मदीं बरेच पेटला। तांच्या मदलो वाद गांवार गेला अशें आसतनाय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत सांगता तांच्या मदीं कसलोच वाद ना म्हणून। पळयात पुराय बातमी। मंत्री रमेश तवडकार आणि आमदार गोविंद गावडे मदीं आरोप प्रत्यारोपाचे नाटक रंगला। ह्या नादी जायते फावट आमदार गोविंद गावडे नाव घेनासतना मंत्री रमेश तवडकराचेर फोग काडिल्लो। इतले दीस वग्गी आशिल्ल्या मंत्री रमेश तवडकरान फाटल्या सप्तकात पत्रकार परिशद घेवन आमदार गोविंद गावडेक उजरावन काडिल्लो। ते उपरांत गोविंदानूय रमेश तवडकराचेर उतरांचे फार पेटयल्ले। हे विशीं आयज मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो सांगता दोगांय मदीं कसलेच कोफुसांव ना खंय। आयकात ताचें म्हणणें। तुमचे मंत्री आणि आमदारा भितर कोफुसांव सोंपत ना। तुमी कितें तेंच्या वांगडा मिटींग बी कितें करपाची थारायल्या? अरे मंत्री आणि आमदाराच्या भितर कोफुसांव काय ना, पण गोविंद गावडे म्हणटा आसा म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। भाजपाच्या आमदार आणि कार्यकर्त्यांनो तुम्ही ती हलकटपणा सोडची आणि नवरात्रा मनोवची न्ही। या स्वप्नीश शेल्लेकाराच्या उतरावेल्यान सांगवल्ल्या भाजपा कार्यकर्त्यान स्वप्नीश शेल्लेकाराक फोन करून ताका बरोच उजरावन काडलो। भाजपा कार्यकर्त्याचो हो फोन कॉल रेकॉर्ड करून स्वप्नीशान पुलिशेंत कागाळ केल्या। भाजपा कार्यकर्त्याक स्वप्नीश शेल्लेकाराक कित्याक फोन करचो पडलो, तांच्या मदले नेमके कोफुसांव कितें जाणा जावन घेवपा खातीर पळोवया खास रिपोर्ट। बीजेपीचे जे मुखेलमंत्रीच्या पदान जे आमदार आसा, कार्यकर्ते आसा, तांकां मतां घालपी लोक आहा किंवा सहानुभूती करपी जे दिवपी जे लोक आसा पळय, तांकां एक सजेशन, तुमी ती हलकटपणां सोडची आनी नवरात्रा मनोवची न्हू। तू कोणाच्या अगेन्स्ट उलय, पण भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेर आणि आम्ही देशप्रेमीच्यार उलयशे न्हू, नाल्यार कशें जातल्यान विशय डायवर्ट आयकून घे। मागीर म्हाका कितें सांगूंक जाय तें सांग। बाकीचें कर तूं, तुज्या वांगडा हांव 100% आहा गोंय साल्वार करपाक, पूण तूं जर आमकां सगल्यांक एके माळयेन हे करताय न्हू, जाल्यार तूं चुकीचें करताय। भाजपाच्या आमदार आणि कार्यकर्त्यांनो तुम्ही ती हलकटपणा सोडची आणि नवरात्रा मनोवची न्ही। तिसऱ्या आणि चौथ्या दिसा जाल्यार तुम्ही देवीचे तोंड लेगीत पळोवचें न्हू अशें म्हणून स्वप्नीश शेर्लेकारान टायगर रिझर्वाच्या प्रस्नावेल्यान भाजपाचे आमदार आणि कार्यकर्त्यांचेर फोग काडिल्लो। आयकात स्वप्नीश शेर्लेकारान नेमके कितें म्हटलां तें। बीजेपीचे जे मुखेलमंत्रीच्या पदान जे आमदार आसा, कार्यकर्ते आसा, तांकां मतां घालपी लोक आहा किंवा सहानुभूती करपी जे दिवपी जे लोक आसा पळय, तांकां एक सजेशन, तुमी ती हलकटपणां सोडची आनी नवरात्रा मनोवची न्हू, पुजची न्हू तुमी। आनी स्पेसिफिकली तिसरो आनी चवथो दीस तर तुमी कांयच करचें न्हू, तुमी देवाच्या तोंडान सुद्दां पळोवचें न्हू। कित्याक तर तुमी श्रीदेवी चंद्रघाटा आनी श्रीदेवी कुसमांडा ही जी आसा तिचें वाहन पळया, तिचें वाहन वाघ। तशेंच काल जेन्ना
प्रधानमंत्रीन पुजा केली आणि BJP गोवा ह्या पेजीचेर जो पोस्ट घातलेलो आसा थंयसरूय पळया वाहन वाघ. आता तुम्ही स्वताच जाण गोवा BJPच्या स्वताच जाण पंतप्रधान मोदीक किंमत दिना हेजे वयल्यान कळोन येता. कित्याक तर तुमकां वाघ नाका, टायगर रिजर्व नाका गोंयांत. स्वप्नेश शेर्लेकरांचो व्हिडिओ काढला तो पळोवन एका भाजपा कार्यकर्त्यान स्वप्नेशाक फोन करून ताका बरोच वडीर काडलो. आपले आनी स्वप्नेशाचे वैयक्तीक कांयच ना, पूण भाजपा कार्यकर्त्यांनी देवीची पुजा करची न्हू, तिचे तोंड लेगीत पळोवचें न्हू ही स्वप्नेशाची उतरां आयकून आपूण ताचेर चाळविल्ल्याचे भाजपा कार्यकर्तो महानंद अस्नोडकार सांगता. ऐकात. म्हाजें तेजें पर्सनली रिलेशन ना, हांवूय ताका कितें वळखता अशें ना, पूण खुबशे व्हिडिओ तेजे हांव आयकतालो. पूण ज्या पद्दतीन तेणी काल जो व्हिडिओ काडलो म्हाका ताट मानेन सांगूंकशें दिसता की हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो लास्ट 35 इयर्स. त्या पंतप्रधानाच्या अगेन्स्ट उलोवप ओके अंडरस्टूड जाता, पूण ज्या वेळार तो देवाचेर पावता, नवरात्रेचे देवीचेर पावता की भाजपवाले हे नालायक लोक आसा, हे भाजपवाले हलकट लोक आसा, हलकट कळ्ळें, परत तेंच वापरतालो. आमी लाचार लोक भाजपचे कार्यकर्ते आसा, जे भाजपची जी पूर्ण टीम आसा ती लाचार आसा. ते म्हणटा तेणी अशें म्हटलें की आमी भाजपच्या लोकांनी मोस्टली की देवीची खंय पुजा बिजा करच्यो न्हू, आमी खंय तेजी तोंड सुद्दां देवीच्या पळोवपाचें लायकीचें ना. वो एकदम चुकीचे अपशब्द तेणी वापरलेले आसा. त्यानंतर तो वाघाचेर वयता कितें वयता तेजेर कांयच म्हजें म्हणणें ना. वयचो तेणी सगळे वयचो. मंत्र्यांच्या बायलांच्या फोटवांची खंय आमी पुजा करची म्हणजे ह्या दिसांनी त्या देवीचो अपमान करप. भारत मातेचे म्हणजे ज्या भारत मातेन ज्यो महिला त्यांचो तेणी अपमान केलो. भाजपा ही बाउन्सर जनता पार्टी जावन रावल्या. ही भारतीय संस्कृती न्हीच. जे मनीस गोंय राखपा खातीर वावुरतात तांकां फोन करून धमकी दिवप ही कसली संस्कृती काय म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय विचारता. स्वप्नेशाक धमकी दिल्ल्या मनशाक जाता तितले बेगीन अटक करची म्हणूनय विजयान मागला. ही जी पार्टी आहा ती बाउन्सर जनता पार्टीच जाल्ली आहा. ही भारतीयता ही न्हीच, हे भारतीय संस्कृती न्हीच की फोन मारून जे मनीस गोंय राखपा खातीर झगडटात तांकां धमक्यो दिवप, तुमकां आपूण हें करतले तें करतले म्हूण सांगप. ही कसली संस्कृती, कसलें राम राज्य. त्या रामाक मारलो पचलें, आतां हाका करुया म्हणून अशें चिंतलां आसतलें तेणी. आनी हांव मागता सरकारा कडेन चड करून गव्हर्नरा कडेन, गव्हर्नरान त्या दिसा पयर स्टेटमेंट काडिल्लो आहा की वी हॅव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दीस म्हणून. हाव यू विल गेट टू द बॉटम? अरेस्ट दीस फेलो इमिजिएटली. हो स्वप्नेश शेल्लेकराक जी धमकी दिल्या ताका इमिजिएट अरेस्ट करपाक जाय. अरेस्ट जर करना जाल्यार सरकारचे डायरेक्ट इंटरफियरन्स आहा इन एवरी पॉलिटिकल दीस. नॉट ओन्ली दीस, सरकार बॅक करता एक्टिविस्टांक अटॅक कर म्हणून. आतां ते पळय रामाच्या मॅटरान ते म्हणटात की ताणें स्टेटमेंट दिवंक ना. स्वप्नेशाच्या मॅटरान कितें आहा? कितें गेलें पुलिसान? खंय गेलो राहुल गुप्ता? कितें जालें तांचें? काय रावल्या कोणाची डायरेक्शनां घेवपाक? ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात सगळ्या दुबावितांक आता 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. हल्लो प्रकरणातलो मुख्य सूत्रधार जेनिटो कार्दोजो सयत 8 जाणांक शुक्रारा पणजेच्या प्रथम सत्र न्यायालयात हजर केल्ले. या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 10 ऑक्टोबराक जातली. रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात जेनिटो कार्दोजा सयत 8 जाणांक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. ह्या नादी बुधवारा जाल्ले सुनावणे वेळार कोर्टान तांची पुलीस बंदखण 2 दिसांनी वाडयल्ली. आयचे सुनावणेत दोन्ही बाजू आयकून घेवन कोर्टान दुबावितांक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण दिल्या. या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 10 ऑक्टोबराक जातली. रामा काणकोणकर हल्ल्या प्रकरणात पणजेच्या पोलिसांनी 8 जाणांका आपल्या ताब्यात घेतलं, त्यांना अरेस्ट केले आणि अरेस्ट करून पणजेच्या GMFC कोर्टात तांकां पुलीस कस्टडी सुनावली. आणि आयज पुलीस रिमांड सोंपतकूच तांकां पणजेच्या परत एकदा GMFC कोर्टात प्रोड्यूस केले आणि तांकां 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी सुनावली आसा. ज्युडिशियल कस्टडी सुनावल्या उपरांत पणजेच्यान तांकां थेट म्हापशेचे जे आजिलो हॉस्पिटल आसा, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, थंयसर तांकां मेडिकल एक्झामिनेशना खातीर हाडिल्ले आसा. अखेरेक ह्या 8 जाणांका सध्या 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी सुनावली आसा.
गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असेल. समाजवादी रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्याआड आपान भाजपाच्या गुंडाराजा आड एक मोहीम सुरू केल्या. बीजेपीचे गुंडाराज गोंयांक नाका अशी मोहीम सुरू केल्या. आज जे गुन्हेगार आसात ते कादयत ना ते भाजपात आसा असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान केला. तशेंच भाजपान गोंयची शांतीकाय नश्ट केल्या अशें आपाचो म्हणयारो वाल्मिकी नायकाचें म्हणणें. भाजपाक आरोपा खातीर आमी कोणाय कडेन युती करपाक तयार आशिल्ल्याचें पालेकार सांगता. पळयात पुराय बातमी. रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्या प्रकरणात आपान भाजपाच्या गुंडाराजा आड बीजेपीचे गुंडाराज गोंयांक नाका ही मोहीम सुरू केल्या. गोंयांत भाजप सरकारा खाला गुंडागिरी वाडल्या. आयज जे गुन्यांवकार आसात ते कादयेत ना ते भाजपात आसा असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान केला. जाल्यार आपाचो म्हणयारो वाल्मिकी नायक सांगता भाजपान गोंयची शांतीकाय नश्ट केल्या. खंय बीजेपीचे गुंडाराज आनी हे जर बंद जातले जाल्यार गोंयकारांक एक चळवळ करून उठचे पडटले आनी गोंयकारांचो आवाज जावपाक आम आदमी पार्टी बांदील आसा. ताका लागून आमी आज गोंयभर एक कॅम्पेन सुरू करता आनी गोंयभर गुंडाराज जे भारतीय जनता पार्टीचे आसा ताच्या विरुद्ध मशाल पेटयता, ताच्या विरुद्ध आमी एक उजो पेटयता आनी ताच्या खाला आमी ही कॅम्पेन आज लॉन्च करता. आनी ते कॅम्पेन जे आज तुमकां आमी लॉन्च करता ताजे आमी जो पोस्टर केला तो आज आमी वी आर गिविंग टू रामा काणकोणकाराचेर जो असॉल्ट जालो दॅट वॉज नॉट एन अटॅक ओनली ऑन रामा काणकोणकर. इट वॉज अ मेसेज टू एव्हरी एक्टिव्हिस्ट, इट वॉज अ मेसेज टू एव्हरी गोवन की पळय तुम्ही जर चड व्हडल्यान आवाज काढलो तुमची हालत हीच जातली. पीसफुल स्टेट, वी आर अ स्टेट विथ गुड सोशल अँड कम्युनल हार्मनी. आम्ही सुशेगाद म्हणून सगळे आमकां वळखतात. पूण आज भारतीय जनता पार्टी ह्या सुशेगाद गोंयकाराचो सुसेग नश्ट करून उडयल्लो आसा. भाजपाक हरोवपा खातीर आमी कोणाय कडेन युती करपाक तयार आसात. पूण आमकां वेंचणुके वेळार न्हय तर आतां युती करपाक जाय. 2 ऑक्टोबराक युती करुया आनी भाजपाक हरोवपाची मोहीम सुरू करुया अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता. I invite Anton, I invite Yuri, I invite Amit Patkar, I invite Carlos, I invite Goa Forward, I invite आमचो मनोज परब. सगळे जाण येवया, फुडल्या विकान मेळुया आनी डिसायड करूया कोण कोण खंय इलेक्शन लढटा ते. खंय भारतीय जनता पार्टी पत्रादेवीच्यान खंय पळटली ती खबर ना तुमकां. प्रॉबब्ली पोर्चुगीज पळयल्ले पळय तशे बोटी घेवन पळोवंक आसाय की पडले जाल्यार परिस्थिती कितें जातली. कारण हे जे चोरून खाला खंय ना खंय तरी हिशोब दिवचो पडटलो आनी खंय ना खंय तरी हे भितर पडटले जे आज तांचे मंत्री आसा ते जर जातले जाल्यार यू हॅव टू कम ऑन द प्लॅटफॉर्म अँड फायट अगेन्स्ट दीस. अँड दीस कॅम्पेन इज अगेन्स्ट दोज गुंडाज ऑल्सो आर इन पॉवर. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा श्विकार. कापस्ताद आसा जाल्यार मुरगांवच्या एकाय घराक हात लावन दाखयात अशी शिटकावणी आमदार संकल्प आमोणकारान मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांक दिली. मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे कांय अधिकारी कांय घरां मातये भरवण करपाक आयिल्ले तेन्ना आमदार संकल्प आनी अधिकाऱ्यां मदीं वादावादी जाली. एक घर म्हणटा ते मोरमोकोन केन्ना डेमोलिश जावपाक दिना, कोणाक हात लावपाक दिना. आनी हांव तुमकां एमपीएकूय चॅलेंज करता, तुम्ही एक घराक दाखोवन हात लावन दाखयचो. तुमचे कडेन दम आसा न्हू, हात लावन दाखयचो. तो कोर्टाची ऑर्डर तुम्ही हाडटा म्हणटा पळय, तुम्ही कशें आसा, तुम्ही भिवकूड म्हणून तुम्ही उठसूट फक्त कोर्टान धांवता, तुम्ही उलोवपाक सुद्दां तयार आसना. शुक्रारा मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे अधिकारी मुरगांवची घरां पाडपाक आयिल्ले तेन्ना थळावो आमदार संकल्प आमोणकार तशेंच मुरगांवचे थळावे आनी बंदर प्राधिकरणाचे अधिकाऱ्यां मदीं वादावादी जाली. एके वटेन मुख्यमंत्री घरां साल्वार करपाक सोदता आनी तुमी ती मोडून उडोवपाक आयल्यात काय म्हूण संकल्पान मुरगांव प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांक विचारले. बाकीचे आपल्याक कांयच सांगू नाकात. कापस्ताद आसा जाल्यार मुरगांवच्या एका तरी घराक हात लावन दाखयात अशी शिटकावणी आमदार संकल्प आमोणकारान बंदर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांक दिली. पळयात हे कुफुसांव. हो विशय आतांचो विशय न्हू, हो विशय जो आसा तो म्हाका दिसता हे घर जे आसा एक्झिस्टिंग हे तेका जाली ऑलमोस्ट 90 इयर्स. सो एक 100 वर्साचे घर जे हांगा आसा पोर्चुगीज टायमा वरसून आनी तेजे पेपर म्हणटा ते अनिला कडेन आसा. सर्वे नंबर जो आसा तेजेर आसा, जे सर्वे भितर थंयसर ते घर एक्झिस्टिंग आसा म्हणून दाखयता. प्लस ते नांवाचेर आसा घर ललिता काणकोणकर आनंदुरी ग्रँडफादराचे ज्या आज्याच्या नांवाचेर घर आसा. आनी हो विशय इतलो आसतना सुद्दां हो विशय हांवें असेंब्लीन मांडलो. अँड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस म्हाका एश्युरन्स दिले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान, आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर श्री बाबूश मनसरात तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लेले. आनी म्हाका खंय तरी दिसता हेच्या फाटल्यान गव्हर्मेंट लेवलाचेर खंय तरी मिस्टेक जाल्लेली आसा सर्वेच्या भितर.
आयज सर्वे खंय तरी रॉंग जाल्लेली आसा. कित्याक जेन्ना एक्झिस्टींग हाऊस ऑलरेडी आसा सर्वेचेर दाखयता आनी जेन्ना ही जागो एमपीटीन विकतो घेतला म्हणटा जाल्यार तुमी जी एक्झिस्टींग घर आसा तांकां तुमी डेमोलिश करूंक शकना. आनी हो एक मनशाचो अधिकार. आनी जेन्ना गव्हर्मेंट स्वता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो अनावन्स करता की जितली घरां आसा गव्हर्मेंट लँडाचेर ती आमी रेग्युलरायज करतली जाल्यार हेज्या भितर एमपीए खंय तरी येता आनी मदीं असली लाडिंग करपाक सोदता. हांवें पयलींच सांगलेलो आसा जेन्नाच्यान हांव आमदार जालोलो मुरगांवान म्हणटा ते एक घर हांव डेमोलिश करपाक दिवना. कित्याक आमी खूब डेमोलिशन पयलें मुरगांवान पयलीं खूब घरां पयलीं बायणाचे सगळे डेमोलिशन जावन गेले. चड्याचेर इंडिव्हिज्युअली टार्गेट करून डेमोलिशन केल्लेली आसा घरां. बट हेन फुडें मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी एक घर डेमोलिश जावपाक दिवपाना. आनी हांव अजुनूय चॅलेंज करता एमपीएकूय चॅलेंज करता आनी सगळ्यांक चॅलेंज करता एक घर डेमोलिश करून दाखया. आमी अशेंच उबे रावतले सगळे लोक आमचे मुरगांवचे उबे रावतले बट एका घराक आमी हात लावपाक दिवपाना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सकाळी बाजारात भाजी विकपी जाणटी बायल आनंदी गांव तिका एका अनवळख्या मनशान लुटली. या जाणट्या बायलेच्या हातान आशिल्ली भांगराची पाटली आनी गळ्यांतली सरपळी चोरून अनवळख्यान फुजो काडल्यो. हे विशीं जाणट्या बायलेन सकाळी पुलीस आउटपोस्टाचेर कागाळ केल्या. पुलिशेचो तपास सुरू आसा. साखळे बाजारात दिसाढवळ्या भाजी विकपी जाणटे बायलेक लुटपाचो प्रकार घडलो. एका अनवळख्यान आनंदी गांवस ह्या जाणट्या बायलेची फटवणूक करून तिच्या हातातली भांगराची पाटली आणि सरपळी लुटून फुज्ज्यो काडल्यो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आनंदी हिका एका अनवळख्या मनशान बाजारा लागसर आशिल्ल्या सप्तशती भूमिका मंडपात व्हरून आपूण नवो धंदो सुरू करता अशें सांगलें. देवाक सांगणे करतना तिका आपल्या गळ्यांतली सरपळी आनी पाटली देवा फुडें दवरपाक सांगली खंय. ते प्रमाण आनंदी हिणें भांगर देवा फुडें दवरलें. देवाक सांगणे करून परत वयतना आनंदी हांणी आपल्या भांगराबद्दल विचारले तेन्ना तिचे भांगर फुलांच्या पिशवेंत घातिल्ल्याचे त्या अनवळख्यान सांगले. बायलेन पिशवी उगडून पळयली तेन्ना फकत फुलांचो हार आशिल्लो आनी भांगर नाशिल्लें आनी त्या अनवळख्यानूय थंयच्यान फुज्ज्यो काडिल्ल्यो. उपरांत आनंदी हिणें सांखळे पुलीस आउटपोस्टाचेर कागाळ केली. पुलिशेचो तपास सुरू आसा. खंयसून येयला बीन म्हणून कितें सांगलें? ना तसं काय ना भाजी बी देवाक दाखय ह्यो उजवाचो फुला बिस्किटे कडेन भाजी बिस्कीट पाचिल्ल्या मागीर थंय देवा कडेन तुवें दवरली म्हाका उबें केला आनी दवरूंक लायली पांयां पडले आनी ती घालून ही बी काडलेली ती काडून दवरल्या ती घातली भितूर न्हू सांगता तुजी भितूर घाल मरे मागीर कितें घातलो हारा तुमच्या न्हू जेवण मग ती भाजी जाता हारान काय ना आनी तो पळो तुझ्या न्हू फाटल्यान दिसो पयलीं केन्ना पयलो तेका बीन तुवें ना बाजारांत केन्ना तर माझी आई सकाळी बाजारात डेली बसताली. तर आज एक इन्सिडंट घडले की एकटो एक मनीस आपयली तिका आनी तिच्या गळ्यातली चेन आनी एक हातींतली काडून घेतली आनी तो पळो. तेन्ना आमकां एक कॉल येयलो घरा कडल्यान. तेन्ना आमी धांवला पोलीस स्टेशनार येयली सांगता. तिका देवन आपूण येयली आनी तिका सांगलें की तुजी चेन आनी हातींतली काडून दवर एक कितें तरी सांगणें करता म्हणून सांगलें आनी तिका एक फ्रुटी दिली. फ्रुटी दिवन ती गळून पडली आनी तो गळून येवन पळो. ऑलमोस्ट आसताले एक 1.5 लाखाचे आसताले चेन येयलो आनी बसलो खंय भाजी दी म्हणून तिने 50 रुपयाची भाजी दिली ताका आनी बसलो 10 मिनटां सुमार बसलो आनी म्हणूंक लागलो आई मेळलो मी न्यू शॉप उगडटा तेन्ना मेळलो हार हाडलेलो तेणी एक अगरबत्तीचो पुडो हाडलेलो आनी मेळलो ते देवळान जावया मेळलो तूं मातशें घाल आनी पुजा कर मेळलो. ती भावडी गेली उठान आनी तुजें मेळ्ळें भांगर जाय मेळ्ळें. ती मेळ्ळें तुजो आतां घाल तर आपल्या चलना मेळ्ळें घालूंक मेळना मागीर एक ह्या येल्या पाटली आनी गळ्यांतली चेन घाल म्हणलो. घातल्यान पुजा अगरबत्ती बी लायल्यान पुजा बी केल्यान तेणी आनी मागीर तिणी जाला आई आनी तिच्या हातीर खंय तुज्या भाजयेचे पयशे म्हणून 50 रुपया तिच्या हातीर घातले आनी येता आसतना तिणी म्हटलें ताका दारा वचून भितून म्हटलें म्हाजी सळपळी आनी ह्या ती तो काय मेळलो भितून घातल्या मेळो पिशेन हारान घातल्या मेळो. ती हारान बघून बोलली तो पळो धवो शर्ट घातला तोंडाक काळा मास्क आनी काळी पॅन्ट घातली आनी चलत येयला चलत गेला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
साजुजेदी आर्यनातल्या पंचायती लागसारा आशिल्लो सान जोसेफ हांच्या पुतळ्याच्या अनवळख्या मनशांनी मोडतोड करून चोरी केली. ही घडणूक तडार आयल्या उपरांत थळाव्यांनी बेगोबेग पोलिशेत कळीत केले. पुलीस, डॉग स्क्वॉड आणि फॉरेन्सिक पंगडान चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केला. पुलीस स्टेशनात अणवळख्या आड कागाळ दाखल केली. परतून एक फावट पुतळ्याची मोडतोड केल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. वायट कृत्य करप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरली. बी पंच मेंबर आम दोगूय बारबर पावला बार पावतना हिंगा गाड्यांतले भायर सून पळयत म्हणल्यार हिंगा एक स्टॅच्यू आहलो आमचो सांत स्टॅच्यू हिंगा तो मिसींग आहा तो मोडून कोणें तरी वयला नाजाल्यार खंय तरी उडयला. इतल्यान आमी पुलिसेक फोन केलो अशें जावन आनी मागीर तेजे उपरांत पुलीस येयले आनी आमगेलो प्रोग्राम आसलो तो आमी कंटिन्यू केलो. पुलिसे मातशें टायम आसा आनी प्रोग्राम चालू केलो. प्रोग्रामूय केलो बेतानीच्या भुरग्यांक घेवन. तेजे उपरांत पुलीस येयले आनी इन्वेस्टिगेशन जालें. हें कितें जालें हेजेर शेत बांदता कित्याक हें जालें तें बरें जावंक ना. पयलीं म्हणलो त्या जाणां पुलिसींक गेले कांय आमकां रिपोर्ट येयल ना बाबा अमक्याकूय दोल म्हूण. आनी आयज जें फावट जालां हितून हांव पुलिसींक गुन्यांव करूंक शकना कित्याक एक खंयच्या टायमार जालो तो खबर ना. बट सकाळीं आमगे पंच मेंबर येयले आयज कसो प्रोग्राम आसलो म्हूण तेन्ना तेजे नदर येयलो हे स्टॅच्यू हिंगा आमगेलो सेंट जोसेफाचो. सो हितून पासूय पडला सुण्याकूय हाडले हिंगा फॉरेन्सीक लॅब येयल्ले तेणी सांगिल्लें हिंगा कांय मेळपाना म्हूण. बट मेटा आसलो केदोणा कॅमेरा घायलो कोणें CSR एक्टिविटीचेर कोणें कॅमेरा घायले. थोड्या पंच मेंबरांनी ते कॅमेरा घालपाक ऑब्जेक्शन केल्लें आनी तेका लागून आयज तर ते कॅमेरा आसलेले वो चोर सांपडो आसलो. आनी हे इन्सिडेंट एकूण 4 इन्सिडेंट जाली हिंगा. पयलो कोणा गेली आमगे पंच मेंबरा गेली काराचो स्टिरियो चोरून येयल्लो तेदो म्हण तूं कॅमेरा आसो न्हय. बट तेदो डिसिजन घेयल्लें 2017 खबर सांगता तो तेदो डिसिजन घेयल्लें कॅमेरा घालपाक. मागीर कॅमेरा घायले कॅमेरा चलो न्हय. तेजे फाटल्यान चोर मेळ्ळो पंचायताक एक वयर दवरलो चोराक. तेजे फाटल्यान स्टॅच्यू म्हणलो. आतां हांकां स्टॅच्यू म्हणटा. आतां हिंगा जाता कितें तें म्हाका कोणा गेले कोदला तर खोरोज आहा जाल्यार ती कोदलाको काडची गांवची काशणी. पंचायत म्हणल्यार आमगे कस्टडी आख्खे कितें आहा पडे आमगेले घराचे डॉक्युमेंट भाटाचे ते पंचायतां आहाय. आमगे पंचायतूय तर सेफ ना जाल्यार आमी डॉक्युमेंट खंय दवरपाचे. ताका लागून हांव मागोता आमगे पंचायता कडेन जात तितू बेगीन हे कॅमेरा ऑपरेट करचे. एका तेकार आतां एकलो पंच उलोवन गेला बॉडी मिटींगे घाल्या खंय बॉडी मिटींग तुमगे म्हयन्यान 1 फावट जाता 2 फावट जाता. हो हिंग न्यू इरेक्ट करता जाल्यार कॅमेराचे कित्या रे इमर्जन्सी डिसिजन घेवपाक जायना. ढवळी आशिल्ल्या बेकायदेशीर बंगार अड्ड्याची फोंड्याची भलायकी अधिकारी मामलेदार आनी कवळे पंचायतीच्या मंडळान पळोवणी केली. वाठारांत बॅरलांनी उदक सांठोवन दवरिल्ल्यान जळारांची पैदास जाल्या देखून ही बॅरलां खाली करपाचे आदेश दिल्यात. तशेंच बंगार अड्ड्यावाल्याक नोटीस धाडून ते मातये भरवण करतले अशें सरपंच मनुजा नायक हांणी सांगलें. आज आमी हांगासर इन्स्पेक्शन दवरिल्लें आसा. चवथी पयलीं आमचें हियरींग आशिल्लें डेप्युटी कलेक्टराक आनी तेणी थंय हियरिंगाक आमकां सांगलें की तुमी सगळ्यांक घेवन एक परत इन्स्पेक्शन हांगासर करा म्हणून. आज आमच्या वांगडा पॉल्युशन कंट्रोल हेल्थाची मॅडम आसा मागीर मामलेदार ऑफिसांतले आसा अशें जेंकां पळय आमी लॅटर केल्ली पोलीस सगळे आज आमच्या वांगडा इन्स्पेक्शन आसा हांगासर. गेले 1-2-3 म्हयने पयलीं आमी इन्स्पेक्शन हांगासर केल्लें तुमी सगळे आमच्या वांगडा आशिल्ले तेन्ना सगळ्यांक आमी हांगासर ऑर्डर दिली की हें परिसर खाली करा म्हणून. आनी काही लोकांनी पंचायती येवन मेळून सुद्दां आमकां सांगलें की आमी हें खाली करता म्हणून. आनी जाता कितें हांगासर नंबर घेतात की घर बांदता म्हणून आनी तो नंबर घराक घेवन एका नंबराचेर हांगासर ते कितले कनेक्शन घेता कितें करता तें आमकां कांयच कळना. आनी आमी समज येवन विचारलें बाय बिराड आसा जाल्यार ते आमी बिराड दवरूं ना म्हणटा. जेन्ना लोकांले दार पण आसा आमी भितर वचून ते पळोवंक शकना की भितर कितें करता म्हणून. आतां हांवें पळयलां थंय फाटल्यान खर्च सामकी हळशीक आसा. तर आमचे हेल्थाची मॅडमूय बेजार जाली सामकी पळोवपाक कित्याक लोक हे आमचे पासून सगळें लिपोवन दवरता. पूण आज हांवें सगळ्यांकूच सांगलें की आज म्हाजें लास्ट इन्स्पेक्शन आसतलें कित्याक 2022 ऑगस्ट 2022 आमी निवडून आयिल्लीं आनी त्या वेळाचेर आमी एस्केपाचेर आमी होल पंचायतीचे आमी 9 मेंबर आसा. तुमकां सगळें खबर आसा की आमी कितले फावटी हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें आसा म्हणून. हेजे पयलीं आमी 7 आमी डेमोलिश केल्ले. त्या जाग्याचेर आयज परत थंय नवे उबे जाले. म्हणजे आमी गेले म्हणटा येतात त्या टायमार आमकां ते ओनराक सांगता आमी फाल्यां काडटा 15 दिसांनी फक्त आमकां अशें उलकावणी दितात की आमी काडटा म्हणून. आमी हांगा आमची टीम येतलीच फ्रिक्वेंटली आमी परत सॅनिटेशन पार्ट जो आमचो आसा
आमी खंय ब्रिडींग आसा जाल्यार आमी पळयतली. तशेंच हांगा जे रजिस्टर्ड हावसीस आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की ते जर समजा कोणाक रेंटेड दिता जाल्यार तांची इन्फॉर्मेशन त्यांनी पंचायतीक दिवपाक जाय. तांकां खबर आसपाक जाय. देर आर सम फॅमिलीज आर स्टेईंग फॉर लास्ट 2 years they say, but owner is denying. The resident is telling that he's staying for last 2 years. So but this is the teamwork. If we have to clean and have a proper area, we need to work with the full team. So I request the Panchayat and also the other departments to come forward to help in this cleaning this area, because there is a poor sanitation, lot of garbage is there, and which is again a risk for any other incidents. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. Namaskar. On this World Tourism Day, I begin by thanking the heroes of tourism, both visible and invisible. The visible ones, our hoteliers, guides, chefs, waiters, lifeguards, taxi drivers, and shack owners who every traveler meets. And the invisible ones, our farmers who grow the food, our artisans who preserve our culture, and our women and youth in self-help groups who keep communities thriving. Together, they make every journey in Goa possible. Hence, it is my firm belief that tourism is not just a department, it is a living ecosystem of people, culture, nature, and innovation that keeps Goa vibrant and the world connected. Through our homestay policy, women in rural Goa are becoming entrepreneurs and hosts, showcasing authentic village life. And our drone didis are proving that women can be at the forefront of technology, keeping tourism safe, sustainable, and future ready. This year's theme, Tourism and Sustainable Transformation, reminds us that tourism is about people, the environment, and the economy. Goa was the first in the country to adopt to regenerative tourism, placing our communities, ecology, and livelihoods at the heart of development. This September, we turned that vision into action. Students walked heritage lanes, seniors and children cruised our rivers for the first time, and travelers explored glowing forests, cycling trails, bread making, and coconut harvesting. Tourism here became inclusive, joyful, and sustainable. As I interacted with the children of Bal Bhavan, I am reminded that the children are the future of Goa, and that tourism is about more than journeys we take today. It is about the legacy we leave for tomorrow. We also hosted the India's largest ever tourism stakeholder meet, proving that Goa is not just a destination, but a hub for collaboration. Guided by the G20 Goa roadmap and under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, with the constant support of our Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji and the vision of our Union Tourism Minister Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, we are showing how Dekho Apna Desh and Chalo India translate into action. Goa's uniqueness lies in its people, warm, resilient, and proud of their heritage. And that's why Goa stands as the ideal example of tourism and sustainable transformation. Goa beyond beaches, Goa for all. Jai Hind, Jai Gomantak.